ज्या भागाचो विकास जाता विस्तार जाता जय पणजेच्यान आणि म्हापशेच्यान दोनूय शहरांतसून अस्थापना येतात, बिझनेस हाऊसेस येतात, रेसिडेन्शियल कॉलनीज तयार जातात, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट येतात, पणजेच्यान विधानसभा येता, त्यावेळार स्वाभाविकपणे पर्वरी वाठाराकडे गेल्या अनेक वर्षां पयलींपासूनच लक्ष देणे गरज आसता। अखेर म्हाका दिसता सिगरेटचे काम बेटर लेट देन नेव्हर हे जरी असले तरी काही 5-10 वर्षां पयलीं पर्वरीचे जावंक जाय। पर्वरी ज्या पद्धतीन प्रदेश आसा, पर्वरीचो भूभाग आसा, हांगासर फॉर्मेशन आसा, एका बाजून नदी आसा, हांगा ज्या प्रमाणे हांगा लोकवस्ती वाढत गेली ताचो विचार करत जाल्यार आमी आज जी गोष्ट सुरू केल्या ती 10-15 वर्सां पयलीं तरी सुरू जावंक जाय। शासनाचो संकल्प आसा 1.5 वर्षांत हो प्रोजेक्ट पूर्ण जावचो, पूण तो जावं शकतलो जर खऱ्या अर्थान तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य दिले जाल्यार। आणि ह्या 2 वर्सांत असे मोठे प्रोजेक्ट घेवचे की ना हे आमी डिसिजन घेवपाक जाय आशिल्लें आणि त्या खातीरूच आमी अशें ठरयलें की येता त्या 3रे वर्सा पासून सबंद गोंयांत जे आमच्या जाहीरनाम्यांत आमी 2012च्या जाहीरनाम्यांत जे कितें गोष्टी सांगल्या त्यो सगळ्यो आमी पूर्णत्वाक व्हरपाचो प्रयत्न 2015च्यान करतले अशें नमूद केलें। ती कामां आमी 2012 तुमकां घेतली म्हणून सांगिल्ली, तितली कामां तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी केल्लो आसा आणि तो पूर्णय करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। की हांव मानता की पणजेपेक्षा आज गोंय राज्यान पर्वरी म्हणून कॅपिटल सिटी करची म्हणून सेक्रेटरीएट हांगा गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन्स हांगा लागल्या, कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स हांगा शिफ्ट जावंक लागल्या, रेसिडेन्शियल एरियाज वाडपाक लागल्या आणि जे 30-40 वर्सां हांगा आमचे पर्वकार रावताले ताका ह्या घरांतल्या लोकांतल्यान तेवढे दिश्टी पडटाले ते आतां घरा येवन वाडत गेले। आणि खंयचोय शहर नाल्यार खंयची एरिया जेन्ना वाडटा ताका त्याच प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्टूय जाय पडटा।